हणजूणच्या तारांकीत हॉटेलांतल्या लग्न पार्टीचे व्हिडिओ सोशल मिडियार येतकर गोंयभर बोवाळ जालो. कोविडाचे नेम मोडल्यात म्हूण बोवाळ पडलो. बोवाळ जातकर उपरांत लायव्ह केल्ले हे व्हिडिओ डिलीट केले. मात हॉटेलाचो रेजिडेंट डायरेक्टर म्हणटा हॉटेलांत खंयच्याच प्रोटोकॉलाचें उल्लंघन केल्लें ना. हें लग्न 26 जूनाक आसा. त्या गेस्टांची RT-PCR चाचणी केल्ली आसा. कल 24 को हमारे यहाँ पार्टी कोई नहीं हो रही थी. जो लोग ठहरे हुए हैं उनका डिनर हो रहा था. बस वही है. 38 people are present at that time. There was no way that there could be 300 people in house. सर आपने लोगों ने वेडिंग के लिए परमिशन लिया है? वेडिंग के लिए हमने परमिशन लिया है 26 के लिए. 26 के लिए फंक्शन जो है वो 26 को है. उसका फंक्शन है बस. आपका वर्किंग क्या है इधर? हाँ जी. इस होटल में वेस्टिन का वर्किंग क्या है आपका? वेस्टर्न runs the hotel. या We own the hotel. डेजिग्नेशन? My designation is resident director. But there is no violation against this COVID. There is no violation of protocol. No protocol was broken. Everyone was sitting. Even when the dinner was going on, everyone was sitting on alternate seats, and face covering was used everywhere. Everybody's COVID test has been done. Yes. You have the report or Yes, you have? we have the RT-PCR reports collected for everyone who is checked in yesterday. कल जो लाइव हो रहा था वो हाँ जी. और एक YouTube पे लाइव हो रहा था आपका वीडियो और अभी वो निकाला, वो क्या था वो? सर YouTube वीडियो जो गेस्ट आए हुए हैं वो अपने जो गेस्ट नहीं आ पाए हैं उनको दिखाने के लिए उन्होंने लाइव रखा हुआ था. लेकिन वो 400 से ज़्यादा लोग थे ना. इधर भीड़ ज्यादा दिख रही थी. सर कहाँ से हो सकती है भीड़ ज्यादा? जब आए ही लोग 38 आए हैं तो उससे आपका अभी एकोमोडेशन कितना है? हमारा एकोमोडेशन तो 170 रूम्स है, लेकिन हमने रूम्स इनको जो दिए हैं 25 रूम से ऊपर हम दे नहीं रहे इनको. और उसमें से कल 18 रूम चेक इन हुए थे, उनके 38 गेस्ट. ओके, टोटल कितना गेस्ट है अभी होटल में? टोटल इस टाइम पर मेरे को देखना पड़ेगा इस टाइम पर. लेकिन ज्यादा है? हाँ 2-4 रूम उससे ऊपर हैं जो बाहर से आए हुए. फिर टोटल कितना रहेगा? 50 के ऊपर क्या कम रहेगा? नहीं 50 से नीचे ही है अभी तक तो. 50 से नीचे ही है. जो वेडिंग के लिए आएंगे वो तब उसमें 50 होगा टोटल. अच्छा. जाल्यार दुसरे वटेन गोंय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे फुडारी संजय बर्डेन म्हळां ह्या विशीं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पुलिशेंत कागाळ करतले. हाका भाजप जबाबदार म्हूण मुखार बर्डे हांणी म्हळां. जी गोष्ट गोंयांत जी घडटा आयज पासून तुमच्या समोर स्पश्ट हाडून दिल्लो आसा. हांगा आयज हॉटेलाची 50 रूमाचे 50 लोकांचे बूक केलेले आहा म्हणटा. एक सादो प्रश्न पडटा. येते व्हडलें हॉटेल भितर 200-300-400 लोक जावं शकता. हो म्हणटा 50 लोकांचे बूक केलेले आसा म्हणटा. सगळे खोटे आसा हे. डेप्युटी कलेक्टरान हांकां 26 तारखेचें परमिशन दिला आनी हांगा व्हडल्या भितर म्युजीक वाजयता आनी म्युजीक प्रश्न कांय येना. हांगा आमचे गोंयच्या लोकांचेर जी आयज परिस्थिती वाडवलेली आसा आनी गोंयचो सीएम हेजेर एक्चुअली गोंयचो सीएम हेका कंप्लिटली जबाबदार आसा. कारण जी गोष्ट घडटा आमचे गोंयचे आयज पासून 3000 एक 30 का 40 लोक मेल्लेले आसा. हे लोकांच्या घरांत 12 दीस आयज चालूच आसा. आनी BJPचे सरकार आयज लग्नाच्या आमंत्रणाक हांकां भायल्या लोकांक हांगा पळयता. आमी विचारले हांगा पुलीस स्टेशनार विचारले तांकां तुमी भितर कशें सोडले. हांवें स्वता मामलेदाराक फोन करून विचारले तुजे कडेन तो TRPCचो नंबर जो कितें आसा तुमी चॅक केला काय म्हणून. मामलेदारान म्हाका सांगलें तेजो नंबर आपूण चॅक करूंक ना म्हणून. जे सगळें चॅक करिना आसतना हांगा गोंयांत भोंवतले. आयज लग्नाक येयले ते बरोबर आहा. वी आर वेलकमींग देम. आमी अशें म्हणिना तांकां वायट म्हणिना. तेंची चूक ना. चूक कोणाची आसा? BJPच्या सरकाराची. तांकां कसलेच वॅलीड परमिशन काल लग्नाची पार्टी जाली, व्हिडिओ व्हायरल जालो, लिंक जालो, हेंच्यांनी डिलीट केलो. हे आज तेंच्यांनी युट्यूबार घातले. कशें कितें घातले? युट्यूबार घातले पण आमकां कळ्ळें न्ही. आमी एक काम बरें करता. गोंयचे जनतेक लागून काम करता. आमचे घरा कडेन भुरगीं इश्कोलाची बसलेली आहा. बिझनेसमॅन घरांत बसलेले आहा. आमचे हॉटेल जे चलयताले गोंयचे हे हॉटेलां बंद करून बसलेले आनी हेंची हॉटेलां कशी चालू आसा काय म्हणटा. पूण हांकां वेवस्था जी करता सरकार कशी कितें करता काय म्हणटा. वायट दिसता हे BJPच्या सरकारान. तुमचेर परत एलिगेशनां घाल. एलिगेशन हे स्पश्ट आसा. हे एलिगेशननी जी गोष्ट घडलेली आसा ही जनते समोर आमी हाडलेली आसा. व्हडले पयशाकारांचे BJPचे सरकार हांगा आमचे गोंयचे आज सुद्धा काल कोविड राती पेशंट मेळलेले 24 वरां भितर. आज कितले मरतले खबर ना आनी आज सेकंड वेव येवपाचो म्हणटा. आनी आमचे गोंयचो सरकार भुरग्यांक आमच्या घरा कडेन बसयला आनी असली जी नाकाली हे गजाली जे करता हे सारखे न्हू. हे फाल्यां सकाळी लग्न जाल्या उपरांत
लग्न जाल्या उपरांत हे आमच्या मार्केटान सगळीकडे सकाळचे भोंवतले आमकां आयज सकाळी 6 ते 3 पासून आयज मार्केटान भोंवपाची भुमा दिलेली आहा हे आयज मार्केटान फाल्यां भोंवचे ना हे आतां खंयच्या दृश्टिकोनासून येयलेले आसा हेंचेकडे कितें तरी आयज नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेवन येयलेले कितें तरी प्रूफ कोणाक दाखयता कोणाक दाखोवंक ना खंयच्या ऑथॉरिटीक दाखोवंक ना ऑफेन्स रजिस्टर करतले तुम्ही आमी complaint आमी करतले आयज मामलेदारा कडेन म्हापसा हेचेर आमी केस कंप्लेंट करपाची आसा कारण ही गोष्ट जी आसा न्हू तेंची फुटेज काल तेंचो डान्स पार्टी जालेली आहा तेंची फुटेज घेवपाची काल आमकां गोंयचे गव्हर्मेंटाक स्पश्टपणे सांगता तेंची फुटेज आमकां डिक्लेअर करा तेंच्या डान्स पार्टीक जे युट्यूबाचेर जे डिक्लेअर जालेले आहा तितले लोक भोंवताले डान्स करताले मजा करताले आतां आमी येताले तेन्ना पयले आतां म्युजीक चालू आसली भितर म्युजीक चालू आसली काय प्रॉब्लेम ना आमकां पूण गोंयचे जनतेक घरान बसून हो बीजेपीचो सरकार कितें करून करता हें आमकां स्पश्टपणे बीजेपी सरकार विचारून करता आमी ऑफेन्स मामलेदारांक घालतले ती कॉपी हाडून मामले हांगा दितले आनी फुटेज मागतले आमी आमकां हेंच्यानी फुटेज डिलीट करूंक फावना गोंयचे जनतेक सांगता जो आयज हॉटेलान जे धंदो करतात तुमी करात आमी गोंयचे हॉटेलकार आमच्या घरान बसलेले आहात तांकां धंदो तांकां तेंचो तरी चालू करून दियात